शक्यतो जुवारी ब्रिजाचेर म्हणजे एअरपोर्टार वचपी आणि साऊथ गोवा कनेक्टिंग टू द नॉर्थ गोवा ट्राफिक आमचे सातत्यात ब्लॉकेज जाता। हांवें तेजे रिजन सोदपा खातीर म्हजो कॉन्ट्रॅक्टर PWD ट्राफिक ह्या सगळ्यांच्या बरोबर कंबायन मिटींग केली आणि हेजे एक्चुअली कंजेशनचे पॉयंट जे आसा येताले ट्राफिक आमचे 3 वेन येता किंवा 4 वेन येता। वेगवेगळे रस्तो खूप ब्रॉड जाल्ल्या कारणान म्हणजे पणजेच्यान मडगांव वयता ते आनी एअरपोर्ट किंवा मडगांवच्यान येता ते आनी जुवारी ब्रिजाचेर आमकां फक्त सिंगल लेन आसल्या कारणान ते ट्राफिक पायलअप जायत वयता। जी गाडी 90 स्पिडीत येता ती गाडी फक्त येवन ब्रिजा वयल्यान 10 स्पिडीत वयची पडटा। त्या खातीर मेन प्रॉब्लेम तो आसा आनी ताका लागून बाकीचे कडले सगळे ट्राफिक हे पायलअप जायत गेल्ल्या कारणान ते कंजेशन जाता। आमी ऑलरेडी एक PI कंटिन्युअसली 24/7 विथ अलॉंग विथ द 30 PCs आणि त्यान भायर एडिशनल व्हॉलंटियर्स कॉन्ट्रॅक्टरांनी दिल्या आणि दोशी वाटेतले वायटनिंग आणि हे ते करून दवरलेले आसा। हे केल्या उपरांत एटलिस्ट थोडो रिलीफ जो आहा मेळटलो, पण म्हाका दिसता थोडेशे लोकांनी ओव्हरटेकिंग जे आसा म्हणजे आमचे PCE ट्राफिक हांच्या कडेन डिस्कस केल्या उपरांत ब्रिजाच्या 1 किलोमीटर येवटेन आणि ब्रिजाच्या 1 किलोमीटर तेवटेन कोणीच ओव्हरटेकिंग करचें न्ही। ओव्हरटेकिंग जर बंद केले आसत जाल्यार म्हाका दिसता मेजर प्रॉब्लेम जो आसा हो सॉल्व जातलो। आमच्या पुलिशेक कॉपरेट केले आसत जाल्यार म्हाका दिसता ज्या स्पिडीत वता त्या स्पिडीत ट्राफिक वचपाक शकतलें। ताका लागून मोस्टली सगळे प्रॉब्लेम्स हांगासरले इन्स्पेक्ट करून सॉल्व केल्या। बऱ्यापैकी आयज क्रिसमस आनी न्यू इयर आमी कन्सर्न हे करून ट्राफिक कंजेशन जावचें न्ही हाजे प्रिकॉशन्स करतले। ओव्हरटेकिंग जर कोणी केलं आता ओव्हरटेकिंग केल्यार फायन मारल्यार फायन मारता म्हणटाले, पण आमचे पुलीस मॅनेज करपाचो प्रयत्न जो आसा हो कंटिन्युअसली तांचो चालू।